नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। दिल्लीचे ट्रेनीक गोंयांत स्टॉप नाकाच, आमदारांनी इश्यू धरलो ताणून। केंद्र आयकना जाल्यार लोकांनी वचून पॅसेंजरांक आडावचे पडटले, मायकलाची शिटकावणी। मुख्यमंत्री आमदारांची बसका। कोरोना केशी 40 पार, कोविड हॉस्पिटलाची तांक 60 खाटी। आरोग्य मंत्री म्हणटा परिस्थिती हाताबाहेर वतशी दिसल्यार प्लान तयार। क्वारंटीन व्यवस्था, व्हेंटिलेटराचे इतलो तेप केलें कितें? गोंयच्यान एकदांचे वचूंक मायग्रंटाची रजिस्ट्रेशनाक झुमड, ट्रेनीची वेवस्थाच जायना। कामगार फुर्योज, कलेक्टराचे कचेरे कडेन, कळंगुटे आमदाराच्या ऑफिसा कडेन झुंडी घालप पुलीस फोर्स। कोरोनाचे अरिश्टांत चक्रीवादळ, एम्फनाचो परिणाम ओडिशा, पश्चिम बंगालचेर चड। गोंयांत दमळ जावन बारीक सारीक पावस पडुये, गोंयांक भाजचे ना, वेधशाळेचो अदमास। आणि SCERTचो शिक्षकांक डिस्टन्स लर्निंग कोर्स बरो, नेटवर्काच्यो कटकटी। आज शिक्षकांक, फाल्यां विद्यार्थ्यांक बादतल्यो। शिक्षक म्हणटा नेटवर्क आदी जाग्यार घालात। दिल्लीचे ट्रेनीक गोंयांत स्टॉप नाकाच म्हूण आमदारांनी ताणून धरला। केंद्र सरकार गोंयचें आयकना जाल्यार खंय लोकांनी रेल्वे स्टेशनार वचून पॅसेंजरांक आडावचे पडटले। मायकलाची शिटकावणी। मुख्यमंत्र्यान सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांची बसका घेतली, थंय ट्रेनीचो इश्यू आयलो। मुख्यमंत्री म्हणटात जशे आडकल्ले तारवटींक हाडटात तशेंच गोंया भायर आडकल्ले गोंयकार। मेळिल्ल्या पेशंटांनी गोंयचो पत्तो आशिल्ले 31 जाण आसात। दिल्लीच्या ट्रेनींक गोंयांत स्टॉप नाकाच म्हूण आमदारांनी ताणून धरला। केंद्र सरकार गोंयचे आयकना जाल्यार खंय लोकांनी रेल्वे स्टेशनार वचून पॅसेंजरांक आडवचे पडटले म्हूण मायकलाची शिटकावणी। मुख्यमंत्र्यान सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांची बसका घेतली, थंय ट्रेनीचो इश्यू आयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा जशे आडकल्ल्या तारवटींक हाडटात तशेंच गोंया भायर आडकल्ले गोंयकार। मेळिल्ल्या पेशंटांनी गोंयचो पत्तो आशिल्ले 31 जाण। आणि या 35 केसीसांतल्यो जवळपास 33 केसीस ह्यो ऑल टुगेदर महाराष्ट्रांतल्यान आमच्याकडे आयिल्ल्यो आसा आणि 2 केसीस ह्यो फक्त कर्नाटकांतल्यान आयल्या। आणि 35 केसीसा पैकी 4 जाण जर सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे 31 लोक हे गोंयकार आसात। आणि रेल्वेंतल्यान येयल्ल्या लोकांक आमी अशेंच सोडून दिवंक ना। गोंय हे एकमेव राज्य आसा ज्या रेल्वेंतल्यान देंवल्ल्या प्रत्येक पॅसेंजराक ताजी कोविड टेस्ट करता आणि तांकां इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन दवरून घेता। आमच्या रिक्वेस्टा वयल्यान फुडल्या आठवड्यात येवपी राजधानी ही कॅन्सल केली गेली, म्हणजे शेनवारा आनी आयतारा फुडली राजधानी एक्सप्रेस ही गाडी येवची ना। फक्त एकूच जी निजामुद्दीन एक्सप्रेस दिल्ली टू त्रिवेंद्रम वता ती एकूच ट्रेन ही वयतली आणि तिजो एकूच स्टॉप हो मडगांव हांगासर आसतलो। ही सीफेरर्स आनी फॉरेनरांक आसतल्या सगळ्या लोकांक हाडपाक जाय जाल्यार देशांत आसतल्या लोकांक गोंयकारांक हाडपाची जबाबदारी आमचीच आसा। कारण सीफेररांक हाडपा खातीर आमी व्हडलें आंदोलन करता आसत जाल्यार बाकीच्या देशभरांतल्यान आसलेले लोक हे गोंयकारूच आसात। आमी टेस्ट करपाक पयशे घेवचे ना म्हटलेले, आमच्या जेन्ना SOP लक्षांत आयली की तांकां 2 दीस हॉटेलांत दवरचें पडटा। आमी टेस्टाचोच कॉस्ट न्ही, आमी तांकां जे 2 दीस, थोडे जाण 3 दीस हॉटेलांत उरल्या, तांकां हॉटेलाचो स्टे, तेंच्या जेवपाची खावपाची सगळी सोय जी आसा ह्याच 2000 रुपीसान केल्या। आमी वेगळे कोणीच तांकां चार्ज करूंक ना। ओके, ताच्या खातीर इट इज नॉट ओन्ली द कॉस्ट फॉर द टेस्ट। ओके, ताच्या खातीर जेंकां आमी आतां कशें आसा तांकां आमी काही जाणांक आमच्या स्वताच्या इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन दवरतले, आमी पेड क्वॉरंटायन सेंटरान दवरलेले आसा, बट तरी सुद्दां मिनिमम जे 2000 घेतलेले तितूनच तांकां आमी मॅनेज केल्ले आसा। दुसऱ्या वटेन मंत्री मायकल म्हणटा गोंयांत दिल्लीचे ट्रेनींक स्टॉपूच नाका। आमचे गोंयकार ऑलरेडी येयले, आमचे गोंयकार आनी कोण उरोंक ना दुसरे स्टेटींनी। ह्या आतां ट्रेनी आहा पळय तेंची कोणाची सेकंड होम आहा, दिल्लीकारांची सेकंड होम आहा, महाराष्ट्राचे, मुंबयचे लोक भियेल्ले आहा। मुंबयचे खूब लोकांची सेकंड होम गोंया आहा आनी हे लोक गोंया येवंक सोदता। गोवा बींग वॉज अ सेफ झोन। आमचे कडेन इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आमचे कडेन इतले डॉक्टर ना, आमचे कडेन इतले नर्सी ना। सो द ओनली वे आउट इज टू स्टॉप द ट्रेन्स स्टॉपिंग इन टू गोवा। म्हणजे इफ दे आर गोईंग फ्रॉम दिल्ली टू Kerala, let it go straight, no stopping at Madgaon.
आमकां पर्सनली वयचें पडटलें ना जाल्यार एट द रेल्वे स्टेशन टू सी दॅट नो बडी कम्स आउट इवन इफ द ट्रेन स्टॉप वी शूड नॉट अलाव दॅट आमी अशें करचें पडटलें गोंयकारांनी CM आमच्या वांगडा रावतलो कित्याक रावतलो म्हणटा हांव कित्याक वी कॅनॉट पूट गोवन्स एट रिस्क अशें दिसता की सरकार म्हणूंक सोदता की जो प्रोसिजर ट्रेनींतल्यान लोक येता तांकां एक प्रोसिजर आसतलो आनी तारोटी जे भायल्यान येता तांकां दुसरो प्रोसिजर आसतलो कित्या खातीर म्हाका हें कळना सरकाराक अशें दिसता की हो कोरोना व्हायरसूय स्वदेशी आनी विदेशी आहा काय म्हणून की हे जे तारोटी भायल्यान येतले तो विदेशी व्हायरस घेवन येतले म्हणून तांकां पेड क्वॉरंटायन तांकां होम क्वॉरंटायन ना अशें बी आहा काय म्हणून कित्याक ना जाल्यार हे पेड फॅसिलिटी आर इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन म्हणटा ताका कसलेंच जस्टिफिकेशन ना माय डिमांड इज दॅट द स्टेट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन should not use hotels which are in thickly populated areas. गोंयांत दिशी दिशी कोरोना पेशंट वाडत आसात आंकडो 40 पार मडगांव ESI कोविड हॉस्पिटल 60 खाटींचे आंकडो वाडटा तो पळयल्यार खाटी भरपाच्यो आरोग्य मंत्री म्हणटा परिस्थिती हाताभायर वता अशी दिसल्यार फुडली वेवस्था करप चल्लां अपोलो व्हिक्टर हॉस्पिटल लायनअपात आसा गरज पडल्यार नवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो वॉर्डूय वापरतले क्वॉरंटीन वेवस्था क्रिटिकलांक व्हेंटिलेटराचें इतलो तेंप केलें कितें गोंयांत 25 मार्चाक कोरोनान एंट्री मारली एकदम 3 केशी मार्च सोंपता म्हणसर ह्या सप्तकांत 5 केशी जाल्यो एप्रिलाचे पयले सप्तकांत आनीक 2 केशी मेळ्ळ्यो 4 एप्रिलाक तेन्नाची निमाणी केस तो मेरेन 7 कोरोना पेशंट जाल्ले तेन्ना सावन 13 मे उजवाडसर गोंय ऑफिशियली कोरोना मुक्त ग्रीन झोन मात गोंयकार थोडेच दीस ग्रीन झोन मिरोवंक पावले भंय खरो थारलो 13 मायाक एकदम 7 केशी आनी तेन्ना सावन आंकडो वाडपाक लागला तो रावपाचें नांव घेना मायाच्या 3ऱ्या सप्तकांत वट्ट 23 पॉझिटिव्ह केशी आयल्यो आनी 4थो सप्तक सुरू जाता थंय आसा आनीक 5 केशी मेळ्ळ्यो देशांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसाक 5-5 हजारांनी वाडत आसा दिल्ली मुंबय ग्रावंड झिरो खरी परिस्थिती सापूच वायट प्रशासनाच्यो ताकी भायर थंयच्या गोंयकार आनी हांगा उद्देग धंद्यांनी आशिल्लो बिगर गोंयकार सगळ्यांची एंट्री सुरू दिल्ली मुंबयची परिस्थिती पळोवन आरोग्य मंत्री विश्वजिताकूय फुडले परिस्थितीचो अदमास आयला ट्रेनीच्या एखाद्या डब्यात एकलो सुद्धा पॉझिटिव्ह सापडप म्हणल्यार क्वॉरंटीन वेवस्थेची हालत ते शिवाय क्रिटिकली पॉझिटिव्ह दुयेंतींचो उपचार व्हेंटिलेटरांची वेवस्था कसरत सादी सोपी ना We have got Victor Apollo Hospital, which is already requisitioned by the government. Secretary Health has told me in the morning that that hospital will be activated. Our team will take it over. In addition, whatever is required, we will do it. Now we need to see that our facilities are all put it in one particular circle. We are able to put everything. Most importantly is that government has already identified quarantine facilities, so we are taking care of that. 60 bedded hospital Victor Apollo चे हे घेतल्यार आमी थंयच्यान एडिशनल आमकां बेड्स गावतले आणि त्याच बरोबर गरज पडल्यार आमच्याकडे ऑलरेडी बेड्स परचेस करून दवरल्या फॉर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काही वॉर्ड्स थंय बी आमी एक्टिवेट करू शकता टिल अप टू अबाउट 100-150 इट्स अ 600 bedded hospital so I am not saying that I am commissioning that hospital but in worst case scenario we will see that we will ensure that we do not let the people of Goa down at the same time we are ensuring the number of ventilators are good enough so that in any eventuality we are able to take care of the people we are following it up आम्ही सगळे मुख्यमंत्री आम्ही सगळे टीम म्हणून आम्ही काम करता आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगतात ते प्रमाण सध्या गोंय सरकारान 200 कोरोना पेशंटांक हाताळपाची तयारी दवरल्या नवे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची फूल कॅपॅसिटी 600 खाटांची ताचोय खंय फुडाराक विचार जावं येता पूण 800,000 भर पॉझिटिव्ह दुयेंती म्हणल्यार तांचे संपर्कात आयिल्ल्यांचो वा कोविडाची व्यक्त लक्षणां दिसनाशिल्ल्या असिम्प्टोमॅटिक क्वॉरंटीन दुयेंतींचो आंकडो कितले पटीन जालो तांचे वेवस्थेचें कितें मडगांव स्टेडियमाचेर हांगा थंय आनी फाल्यां समज 1000 भर लोक आयले 2000 लोक आयले जाल्यार कितें खंय दवरतलो तांकां आनी कितें करपाचें करचें पडलें ही जबाबदारी कोण घेता आतां म्हणजे केदें व्हडलें प्रॉब्लेम आतां ऑफिसर्स आर वर्किंग अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तांचेरय प्रेशर येता न्ही आतां स्टेशनाचेर ते फ्रिली मेळटा पॅसेंजराक हांकां तांकां ज्या जाग्यार तांकां स्टेडियमाचेर व्हरतात थंय ते मेळटा ते कोणाक कितें मेळटा कांय कळना न्ही आतां कोण थोडे जाण वचून सोयऱ्याक हात दिल्लो आसतलो आनी कितें आसतलो स्टेशनाचेर येतकीर भायर कोणी आसले तांकां हॉस्पिटलांत गेले स्टेडियमाचेर कोण थोडे जाण जेवण घेवन गेल्ले म्हणटा ते अशे तरेतरेचे प्रॉब्लेम आसा ही परिस्थिती भयानक आसा म्हज्या मतान गोंयच्या दृश्टींतल्यान
हे झूप झूप करून ग्राफ वयर चडपाक वेळ लागपाना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्यान एकदांचें वचूंक मायग्रंटाची रजिस्ट्रेशनाक गर्दी झुंबड सोशल डिस्टन्सिंगाचे 3 तेरा पणजे कलेक्टरेटा कडेन जमाव बसी ट्रेनीची आतांच वेवस्था करात म्हणून नेट धरलो पुलिसांनी सगळ्यांक लायनीन उबे केले कामगार बिहार मध्य प्रदेश यूपीचे गांवांक वचपाची वेवस्था जायच ना फक्त वेटिंग मेसेजी पाशेंस पेड्ड्यार उपजिल्लोधिकाऱ्यान बाबा पुतो करून पळयलें कळंगुटे आमदार मायकलाच्या ऑफिसा कडेन पश्चिम बंगालचे मायग्रंट जमले. रेल्वे गाडयांच्यो वेटिंग मेसेजी पळोवन मायग्रंट विटल्यात. एके वटेन गोंयांत काम ना पयशांक पातीशेर घर मालक भाड्याच्या घरांतल्यान भायर काडटा रस्त्यार जीव वच्चे परस गांवांक गेल्ले बरे म्हूण हे मायग्रंट कामगार वचत थंय जमाव करत सुटल्यात. सोमारा सकाळी पणजे कलेक्टराच्या कचेरे कडेन जमाव सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनासतना पणजे कामगारांनी गर्दी केली. बसी ट्रेनींची आतांच वेवस्था करात म्हूण आर्ग्युमेंट उपजिल्लोधिकाऱ्यान बाबा पुता करून तांकां थंड केले. अब आप लोग ऐसे हल्ला मचाएंगे तो थोड़ी ना ट्रेन आके रुकेगी वहां पे. तुम्हारा आप लोगों का जो मैसेज है वो वहां पे पहुंचाया जाएगा. अब चिंता ना करो. लेकिन उधर तो अफसर है, वो अफसर लोग पैसा ले रहे हैं. हम लोगों की गुजारिश है कि कौन अफसर कौन? तो फोन किया था हमारे लोग. देखो आज तक जो भी अपना अपने घर गए उसने एक पैसा न दिया है. उनकी स्टेटों ने पैसा भर के ट्रेन में उनको लेके गए हैं. अब अगर आपने पैसा दिया है तो किसको दिया है आप जानो क्योंकि किसी गवर्नमेंट ने आज तक पैसा नहीं मांगा है तुमसे. तो सर हमें घर जाना है, कितना दिन इंतजार करेंगे? कितना दिन नहीं आपको घर भेजा जाएगा ये गारंटी पक्का वादा है. हम लोगों ने किसी से पैसा नहीं लिया है ताकि आप बस में भेजें आपको या ट्रेन में भेजें. गवर्नमेंट खुद इंतजाम कर रहा है आपको भेजने के लिए. अभी ट्रेनिंग भेजने की ये करेंगे गवर्नमेंट कर रहा है लेकिन उसके लिए समय मांगता है. आप अभी आ गए अभी जाएंगे ऐसा नहीं है. थोड़ा कुछ हम लोगों को डेटा भी मांगता है कितना लोग जाएगा कहाँ कितना लोग जाएगा उसी हिसाब से हम लोग आपको भेजने की कोशिश करेंगे. लेकिन ये नहीं कि आप इधर आके हल्ला गुल्ला करेंगे आप अभी को अभी भेज देंगे ऐसा नहीं हो सकता है. कळंगूटचो आमदार मायकलाच्या ऑफिसा कडेन ही पश्चिम बंगालच्या मायग्रंटांची गर्दी मायग्रंटांचो रजिस्ट्रेशनाक जमाव ट्रेनींचो हुस्को सोशल डिस्टन्सिंगाचे पडला कोणाक. Scheduled for West Bengal and Orissa. These are the two states where large number of migrants, labor force working in the hotel industry are in the coastal belt of Goa. No, I stay Zomle only for that thing that आम्ही ज्यांना अरेंजमेंट केले आमच्या लोकांक धाडपाक हॉटेल इंडस्ट्रीच्या लोकांक ते लेबर फोर्सूय येयले की आमकांय धाड म्हणून तांकां कोणी सांगले 1200 रुपया. प्रत्येक हॉटेलाच्या ओनरान शेक ओनरान गेस्ट हाऊसाच्या ओनरान आपले मनशाचे 1200 रुपया तेणी काढल्या खुद आणि पैसे रेडी दवरल्या विच विल बी डिपॉझिटेड इन कोंकण रेल्वे सी 15 lakhs 14 lakhs whatever is the price for the entire railway and we will send them. See, we are going to request to the honorable chief minister Mamta ji to accept them. इतले मजगती मडगांवां राजधानी एक्सप्रेसांतल्यान सोमारा 21 पॅसेंजर देंवले 58 जाण केरळ गेले. देविल्ल्या सगळ्या प्रवाशांक कोविड टेस्टीक मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले. And all of them have paid their fees without any hassles. And now they'll be taken to the district hospital for preliminary testing. And after the test, they will be put in the hotel till the report comes from the medical report comes. And only as per the report, they'll be allowed to go home and accordingly the district. गांवाक वतले जाल्यार ट्रेनींनी नंबर लागना बोल्सात दमडी ना म्हूण कांय लोक चलत सुटल्यात. पत्रादेवी बॉर्डरीचेर पाविल्ल्या मायग्रंटांक चेक पोस्टार पुलिसांनी आडायले. We are also now taking up the matter of the migrant labor very seriously. We are ensuring that there are several people who are attempting to go walking to their home states, which is not feasible, especially in the summer weather, and it may lead to many kinds of problems to those who are walking. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाच्या अरिश्टांत चक्रीवादळ
एम्फन चक्रीवादळाचो परिणाम ओडिशा आनी पश्चिम बंगालचेर चड. ते फाटभुंयेर 17 NDRF टिमी थंय डेप्यूट केल्यात. अकस्मात हवामान बदलाक लागून गोंयांत दमळ जावन बारीक सारीक पावस पडूं येता म्हूण गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास. चक्रीवादळ तशें गोंयांक व्हडलेंशें बादचें ना म्हूण IMD सांगता. Cyclonic storm called Amphan over Bay of Bengal. It got intensified into a stronger form called super cyclone now. That means the winds, sustaining winds near that cyclone is almost of 220 kilometers per hour. That is the very high, strongest form of cyclone, super cyclone form. So this cyclone is going to move north of northwest, that is towards Bangladesh and West Bengal coast, and it is going to have landfall somewhere between Bangladesh and West Bengal. That is what IMD has given the forecast for cyclone track. So this cyclone is expected to continue its same intensity for some time, and by the time it reaches this West Bengal or Bangladesh coast, it will be slightly weakened. Now talking about its impact over Goa, it is going to have very minimal impact because basically the location of the system is in Bay of Bengal and it is actually on the other side of Indian coast. So but what we are finding that surface winds of the speed of 20 to 25 km per hour are there in Goa from yesterday onwards, and that is because the system, as it is intensifying, some part of lower level atmosphere is getting increased wind speed because of the system over western coast, and along with this wind speed it is actually bringing moisture from Arabian Sea. The winds are northwesterly mainly, so it brings moisture from Arabian Sea, and because of that we are finding overcast or cloudy conditions yesterday afternoon and today morning also. So once this system slowly starts moving northward and moving away from Indian coast in the sense the east coast towards Bangladesh or West Bengal, as it is moving, its impact over Goa also will reduce. Now the forecast for Goa for the coming 5 days, IMD Goa has issued like today and tomorrow there is slight chance of very light rainfall because this, like I told, these winds are bringing moisture from Arabian Sea, and there are chances that clouds may form by late afternoon or late evening, and that will result in very light rainfall. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. SCERTन गोंयभर प्राथमीक माध्यमीक शिक्षकांक 4 दिसांचो डिस्टन्स लर्निंग कोर्स दवरिल्लो. संकल्पना बरी, मात इंटरनेट सारकें नासतना 4 दिसांत शिकयल्लें शिक्षकांक सारकें समजलेंच ना. हो कोर्स आनीक कांय दीस बरे तरेन वेवस्थीत घेवचो म्हणून शिक्षक मागतात. शिक्षकांक इंटरनेटाच्यो कटकटी तश्यो फुडें भुरग्यांकय आसतल्यो. ते शिवाय पालकांकय खंय डिस्टन्स लर्निंग म्हणल्यार कितें तें खबर आसूं जाय. टिचर जे आसा ते प्रिपेर जावपाक जाय की भुरग्यांचे एज्युकेशन जी सिस्टम आसा ती बंद पडपाक जायना म्हणून कंप्लीट समजा ऑनलायन कोचिंग ऑनलायन क्लासीस जर स्टार्ट करपाचे आसा जाल्यार ते कशें वयतले. हेच्या खातीर ट्रेनिंग जी जाली टिचरांक जाल्ली ती बरे तरेन जाली. आतां तेंच्यांनी जे 2 ऑप्शनां दिल्या थंय, सिंक्रोनस आनी नॉन सिंक्रोनस सेशन म्हणून. म्हणजे एक क्लासीक आमी 1 वर दिवन पयलीं भुरग्यांक मे बी गुगल मीट किंवा जिट्सी जे अशे एज्युकेशनल रिसोर्सीस आसा ते घेवन भुरग्यांक इंटरॅक्ट करपाचें. आनी नॉन सिंक्रोनस सेशन जे आसता जेन्ना भुरग्यांनी टिचरांनी भुरगे लायव्ह नासता त्या टायमार तेंच्यांनी ओपन एज्युकेशन रिसोर्सीस म्हणून जे आसात, दिक्षा म्हणून आसा किंवा खान अकादमी, अशे वेगळे वेगळे पोर्टल आसा ज्या जाग्यार त्या भुरग्यांनी वचोन ती वेबसायटी पळोवन आपले नोट्स किंवा जे क्वेश्चन टिचर दितले ते प्रिपेर करपाचे. पेडणे गोंयचे शिमेर पोरसकडेन न्हंयवेल्या रेल्वे ब्रिजा वेल्यान लोकांची कोणाचीच देखरेख आनी स्क्रिनींग नासतना यो वच चालूच. पोलतडचो पत्रादेवी बांद्याचो लोक रेल्वे पुला वेल्यान चलत गोंयांत चोरयां यो वच करता म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. सकाळ सावन दनपार मेरेन थंय पुलीस दिसताले. उपरांत पुलिसांची फाट जालीशी पळोवन लोकांचे परत अंदर बाहर सुरू. गोंयच्या सगळ्या शिमांचेर नाकाबंदी म्हूण सांगून सरकार सुशेगाद. महाराष्ट्रांतलो लोक वेगवेगळ्यो तकल्यो लडोवन गोंयांत यो वच करीत आसात. प्रुडंटान 70 काणकोण पेडण्या दोडा मार्गार अश्यो कितल्योश्योच लॉकडावनांतल्यो चोर वाटो एक्सपोज केल्यात.
उगव्या परसकड्या सावन न्हंयवेल्यान महाराष्ट्रांत पत्रादेवी वटेन वचपी रेल्वे ब्रिजाचो शिमेवेल्यान यो वच करतल्यांक फूट ब्रिज जाला म्हूण प्रुडंटान आयतारा रिपोर्ट केल्लो. सोमारा सकाळ सावन थंय 4 पुलीस गस्तीर दिसले. दनपार म्हणसर गस्त काडली. पुलिसांची फाट जातासर आतां हो पळयात. रेल्वे ब्रिजार वचून आयलो. विचारल्यार सांगता पुलीस आसा काय ना ते खंय पळोवंक गेल्लो. कितें पळोवपाक गेलो? पोलीस आहा पळोवपाक. तूं कोण? तूं खंय रावता? तूं खंय रावता? हांव रावता सर पेडणे उजरे. आनी कित्याक म्हणून पोलीस कित्याक म्हणून? पोलीस विचारपाक म्हणजे आमकां ते आमची फॅमिली आहा न्हू. खंय आहा? आमचे ते महाराष्ट्रान बायल मीद आहा ती गेल्ली लॉकडावन जावच्या आदी तांकां आमी म्हणटा ती लॉकडावन जर गेली ती गोंयाचो रजिस्टर ना ते विचारपाक खातीर हांव थंय गेल्लो. तर पूण थंय कोण ना म्हणून हांव ताका आतां विचारपाक गेल्लो म्हणजे कोण आसा काय म्हणून बाबा कितें आहा म्हणजे हाडपाक मेळटा काय म्हणून विचारपाक? मेळपाक. पण तुमकां खबर आसा न्ही सद्या खंय वचूंक जायना पूण म्हणून? ना वचूंक जायना पूण हांव चॅक करपाक पोलीस हांव येयला न्हू हांव वचूंक ना पूण हांव विचारपाक गेल्लो पळय थंय कितें धाडटा जाल्यार. पोलीस आहा थंय? पोलीस ना म्हणून हांव खाला येयलो. गोंयच्या शिमांचेर कडक नाकाबंदी म्हूण सरकार सांगता. चोर वाटो दाखयल्यार तितल्यो पुरत्यो बंद. नाकाबंदीत बोतें. ह्या लोकांक ना स्क्रिनींग ना क्वॉरंटीन. कोण केन्ना आयलो खंय भोंवलो केन्ना गेलो पत्तो लागपाचो ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल मागे म्हणी. 10वीची परीक्षा घेवची न्ही म्हूण काँग्रेसीचे कांय फुडारी आनी NSUI वाल्यांची मागणी. NSUIन पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे धरले. परीक्षेक बसपी आनी शिक्षक हेर स्टाफाक कोरोना बादचो ना म्हूण CMान खंय लेखी दिवचें. एकाय विद्यार्थ्याक कोरोना जायत जाल्यार राजिनामो दितलो म्हूण खंय CMान उतर दिवंक जाय. जमावबंदी आशिल्ल्यान पुलिसांनी तांकां उखल्ले. I'm asking the CM with responsibility, is he ready to write it in writing that if anyone gets coronavirus, is he ready to resign? So resign जावपाक ready आसा? His MLAs itself, his cabinet is not ready to sit in the assembly. And to students, you are putting the students into danger. What are the students? Are students of Goa a joke? This is a kind request again to the CM of Goa. To पळयता जाल्यार please, in the interest of the students of Goa, please postpone the exam. This is the last request to postpone the examination. If you are seeing the CM पळयता जाल्यार last request आसा की postpone करा. तुम्ही पयलीं सांगलेलें बेगीन घेया एग्जाम म्हणून. आमी सांगू ना तेन्ना इन्क्रीज जावन आशिल्ले केसीस. SSC exams आतां situation is bad. Maharashtra the situation is सारकें well defined. तेजेर आमी उलयतलीं बट आमगेले almost 30 odd cases, almost 40 cases आनी पावपाक शक्यता येता. Now we have written to the government, Chief Minister, की exams postpone करता. Postpone आनी कोण करपाची आनी परिस्थिती ना actually cancel करपा परिस्थिती आहा. Other states have cancelled it. They have already cancelled it. So how to draw up marks? How to draw up marks also is explained. They have got already 20 marks internal assessment. So they can just multiply, or there are experts. They may even have experts who decide what to do, and they may conduct it. Because parents are मध्ये मातशे भंय आयल्या. They are a little bit scared. भुरग्यांक कितें सिच्युएशन जायत काय म्हणून. आतां SSC एग्जामाचेर MAची ऑर्डर आहा. आनी अशा परिस्थितीन सरकार आतां एग्जामी घेवपाक फुडें सरला. एग्जामीन जर खंयच्याय भुरग्याक एक जर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, ओ एग्जामी खातीर कम्युनिटी ट्रान्समिशन जर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? हांवें पयलींच्यान हांव म्हणयता, हांव ट्वीट करीता, विथ ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हडफडे एकल्याची 3 शॉपां लासून काबार. प्रदीप शिरोडकाराची शॉपां, ऑटो गॅरेज, घरांतले नाल्ल, मिरसांगो, भातान भरिल्लो गुदांव, फर्निचर शॉप लासून काबार. सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालां असूय म्हूण अदमास. ते भायर कांय लोकांनी कडेक मोटरसायकली, स्कुटरी पार्क केल्ल्यो. शॉपा बरोबर त्योवूय लासल्यो. तांचें लुकसाण वेगळें. अभी एक कस्टमर का ये हाँ सर, ये सब कस्टमर का गाड़ी है, इनका मेरे को उपचार चाहिए सर. मतलब आपने बोला कुछ कस्टमर को सर मैंने ये बोला कि भैया तुम्हारा गाड़ी है ना, तो इसमें आके देखो. तो वो आए थे सर, फिर पुलिस वाले भी आए थे, तो भी बोले इंश्योरेंस दिखा दो गाड़ी का. तो मोदी से सब कितना गाड़ी था? सर टोटल 8-10 गाड़ी है पूरा. एक बुलेट है, एक एवेंजर है,
2 एविडेटर है, एक स्प्लेंडर प्लस है और एक न्यू मॉडल एक्टिवा, एक ओल्ड एक्टिवा है और इंजन पे 2 डिलक्स है. राती अकस्मात मरे उजो पेटलो रे. आमकां कोणी सांगलें उजो पेटलो म्हणून आमी जर भायर येता जाल्यार बरो व्हडलो पेटलो बरें. ते पळोवन आमी आमचे भायर दुसरी गाडी आसली पळय सायडीन दुसरी गॅरेजीन पार्क केल्लो ते सगळे काडून हाडून हाडलो आनी कोणी तरी फायर ब्रिगेडीवाल्याक फोन मारलो. फायर ब्रिगेड येता म्हणटा तर ते सगळे हें जाल्ले रे. मागीर तेंच्यांनी येवन पालयलो. लॉस बी कितें लॉस अरावंड 5 लाख सुमार जाल्ले सगळे. तुमचो आनी ते कस्टमर गाडये ते सेपरेट ते सेपरेट. कितें कितें आसलें तुमच्या आनीक हेज्या भायर कितें कितें म्हणटा स्टोर रुमान आनी कितें कितें घातलें तें म्हाकाच खबर ना. सगळें आमचें कितें हांव घेवपाचें आसता पळय सगळें म्हणनाका तूं नाल म्हणनाका भात म्हणनाका मिरसांग्यो सगळें भितर भरून थेयल्लें मरे. एक 2 सवाय 2 जातलीं. सवाय 2 कितें तरी कळ्ळें आमकां उजो पेटलो. रेल्वेन गोंयांत येवपी पॅसेंजरांक कोरोना टेस्ट जाली काय रिपोर्ट येयसर फातोड्डे स्टेडियमार व्हरून दवरतात. मात तांकां थंय कसलीच वेवस्था ना. ताचोच आतां इश्यू जाला. 12 वरां रिपोर्ट येय मेरेन हे पॅसेंजर उक्त्यार. न्हिदप उठप बसप उक्त्यार. जेवपा खावपाची सारकी वेवस्था ना. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें, लोकांक अशेंच उक्त्यार वडोवं नाकात. आनी मागीर तांकां सगळ्यांक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां व्हेलीं. थंय तांचे टेस्ट केली आनी मागीर तांकां स्टेडियमाचेर व्हरून दवरली. आतां स्टेडियमाचेर जेन्ना तांकां व्हरून दवरली तांकां टेस्टीचो रिपोर्ट येवपाक कमीत कमी 10-12 वरां लागतले हें खबर आशिल्लें. तरी आसतना तांकां तांणी थंय वेवस्था कांय केली ना. तांकां व्हरून थंय ईस्ट स्टँडाक दवरिल्लीं आनी तांकां जेवपाक कांय ना, जेवण ना, पिवपाक मागीर बाटल्याचो अरेंजमेंट केलो. म्हाका 11-12 सुमार कांय लोकांनी फोन केले की आमकां हाडले आनी हांगा उडयले, आमकां कोण वासपूस घेना. कोणा विचारल्यार प्रत्येक जाण दुसऱ्या कडेन बोट दाखयता. हांव मागीर कलेक्टरा कडेन उलयलो आनी कलेक्टरान म्हाका सांगलें आपूण पळयता आनी कितें तरी अरेंजमेंट करता. सकाळीं तांकां 8 वरांचेर 9 वरांचेर सुमार सोडल्या. ताजे कडल्यान आमी कसलेच चार्जीस घेवपा ना. ताका क्वॉरंटायनूय फ्री आसतलें आनी टेस्टाचेय पयशे घेवपा ना. म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही. सरकारान हातूंत इमिजिएटली लक्ष घालचें आनी परत जर आनी कितें ट्रेन येवपाचें आसा, आज एक ट्रेन येवपाचें आसा अशें म्हणून आयकलां जाल्यार तांकां अशे पद्दतीन व्हरून थंय स्टेडियमाचेर सोडचें न्ही, दवरचें न्ही. तांची प्रॉपर अरेंजमेंट करची. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.